तेन्ना परत वाडयल्या परत पोवा करता तशें न्ही पूण कशें आसता आतां फाल्यां पेट्रोल वाडटलें म्हणून आज तर पेट्रोल पंपार जर रेटी वाडोवन दवरल्यो कशें परवडटलें कस्टमरांक. पूण ते हांवें सांगलें समजायलें पळय मागीर कितें आसा बोर्डाक समजावपाक काम हांवें समजायलें तें एग्री जालें तें सेकंड ऑप्शन कितें केलें हांवें म्हणलें MD रिजायन दिवंक लावया आनी तुमगे डिमांड आसा तें मागीर पळोवया. ना हांवें तांकां सजेशन हाडलें कितें तरी कमी करून दिवया आनी फार्मरांक मातशी थंड करया. सो आता फार्मर्स परत आपल्या एज्युकेशनाक बसल्यार तुमचे कशें कितें फुडें तुमी कितें पूण तेजे आतां तांचे फुडें डिस्कस करून आतां विचार करपाक. डेअरीचो MD नवसो सावंत सांगता ते प्रमाण खावडीचो रेट देंवयल्यार डेअरी लॉसान ते डेअरीक खंय परवडपाचें ना. जाल्यार फायनान्शियल पोजिशन जर पळयलें जाल्यार आमी ती जशें संचालक मंडळान ठरयलें आमी रेट देवूंक शकना. जर देंवयली 2.5 रुपया देंवयली जाल्यार जवळ जवळ 22.5 लाख रुपया म्हयन्याक लॉस जातलो. पयलीं आमी शांततेन केल्लें आतां आंदोलन खंयच्या स्टेजीचेर वतलें तें आमकां खबर ना आनी आंदोलन आतां आमचे कडेन बेजिकली जे फार्मर आशिल्ले तांच्या हातान उरूना. ह्या आंदोलनाचे फुडें आनी तीव्र जातलें अशें म्हाका तुमकां सांगूंक सोदता हांव. थंय आयिल्लो काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी मिडियाक मात डेअरी कॉम्प्लेक्सांत भितर येवंक दिलें ना. तितल्याचेर आलेक्साचें कळ्ळें. हम लोगों को रखा अच्छा है ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तुम्ही भायरले तुमकां भितर घेवपाक कितली कोचिडी दिल्या वी प्रेस पीपल आउट हियर. No, that is wrong. It is entirely wrong, and that is because of one person called that MD. So MD पडे हा तो हिंगा हें चलयता तो he is become a god above the gods. So you can't be god above the gods. This is public property. सर आतां आमी पावसां भिजून रिपोर्टिंग करपाक आयले तुमकां कितें दिसता तुमी पळयता पळय आमी पावसां दिसता. It is totally wrong. तुमी कितें एक्शन घेतलें. Action घेतले. All this will come for discussion in assembly. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.